पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशी दावोशींकर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पसून वेतली थंय आमच्या भावा कडेन आमकांय एकठांय क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
दयेकन उभी रावात पवित्र सभेच्या मागण्याद्वारे देवाक आमी हरसिया. देवा आमच्या आदाराक ये, सुमी आमकां करूंक कर. महिमा बाबाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Alleluia.
मोचे गाय मोची आशा दयकन बसात. मरी मगदलेन आणि ती दुसरी मरी जेजूच्या फोंडाक भेट दिवंक आयली. Alleluia. सर्वेस्परा म्हज्या सोम्याक सांगले म्हज्या उजव्याक बस तुझ्या दुस्मानाक हांव तुझे पायासन करतलो. सियोनातां सर्वेस्पर तुझे पदवेसो राजन भायर धाडटा. तुझ्या दुस्मानांमध्ये रावून राज भोसलय. तुझ्या जल्माच्या दिसांत हांव राज पदवी तुझी. गर्भांत हांव तुझ्या तरणाटपणाच्या फांत्यांत हांव पोवीत व्हडवीक तुझी. सर्वेस्परान सोपोत केला आणि आपले मोठो केलीस बदलसोना. याजक तू सासनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. सर्वेस्पर आसा तुझ्या उजव्या ताच्या रागाच्या दिसाक आयज तो नास करता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मरी मगदलेन आणि ती दुसरी मरी जेजूच्या फोंडाक भेट दिवंक आयली. Alleluia. येया आणि सोम्याक दवरली सुवात पळया. Alleluia. जेन्ना इस्रायल इजिप्तांतलो भायर सरलो, जेन्ना जाकोबाचे घराणे परके भाशेच्या लोकांमदले भायर सरले, तेन्ना सुद्धा सोप्रांताचे पवित्र स्नान जालो आणि जाय सोप्रांत ताचो सत्तेचो प्रदेश जालो. दर्यो पळून गेलो, जोर्दान न्हंय फाटी सरली. मोक्या भाशेन पर्वत उडयो मारूंक लागले आणि दोंगर शेळ्या भाशेन उडले.
दर्या कित्याक तूं पळून गेलो जोर्दानय कित्याक तूं पाटी सरली तुमी पर्वतांनो भोवत्या भाशेन कित्याक उडयो मारता तूं पृथ्वे सर्वेस्वरा मुखार तरता जाकोबाच्या देवाच्या मुखामोळा मुखार तरता कडाक तो कळे करता पाखांत झरी भायर काडता महिमा बापाकानी बोलता आनी पवित्रत्म्या जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. येया आणि सोम्या दवरली सुवात पळया हालेलुया. जेसून तांकां सांगले वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचून सांगा थंय ते म्हाका देखतले. हालेलुया. महिमानी पदवी आमच्या देवाची कित्याक ताणें दिवची फैसला खरी आनी रीती प्रकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्ही देवाच्या सेवकांनो तुम्ही देवा पिऊन सतल्या लाना ओढानो आमच्या देवाक भोगला दिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्वर आमच्या देवान सर पदवीधरा आपली राजवटी हाती घेतल्या देखून आम्ही संतोष पावया उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शेळीच्या लग्नाचो दीस लागी पावला ताची लग्नाक नेटोवन तयार जाल्या. हालेलुया हालेलुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेसून तांकां सांगले वचा आनी म्हज्या भावाक गलिलियाक वचून सांगा थंय ते म्हाका देखतले. हालेलुया. सा पेद्रून बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतान पेद्रून फोंतोसान गलेशियांत कपदोसियांत आसियांत आनी बेथिनियांत प्रवासी जावन शिंपडलेल्या समेस्तांक बरोवचें. तुमीच ती देवा बापान सुरवेर तावन वळखून विसरली पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड कर्ण जेजू क्रिस्ताक काळ जावची जिणयेक
समर्पून दिल्ली आनी तशेंच रगत शिणावन नितळ केल्ली. दराळ कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. अर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपले व्हड काकुलतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बाबीन भावनात आशिल्ल्या दायबोनच्या आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मरिफात तुमकां शबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? पुटाक फळन व्हरोवन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फोव करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताच्या वयर विश्वास दवरन महिमेंत भरलेल्या उतरा वर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचे इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुमी जोडून आसात. तुमकां मेळोवंक आसलेले कृपे विशांत सांगून दिल्ल्या प्रवद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशांत सत्रायन विचार आनी सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशांत आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळचे आसलेले महिमे विशांत क्रिस्ताच्याच आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशांत घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पासत न्ही भागार तुमचे पासत. तांकां प्रवाद करन सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगिल्लो तोच संगती आतां सर्गीतावन आयिल्ल्या पवित्रत्म्याच्या पदवेन तुमकां सुरवात परगट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्लो. तो प्रत्यक्ष जाल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासत तुमचे जानवायचे कमर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभूंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनरपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. भागार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी सर्व तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत, देखून तुमी भाग्यवंत जाय. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती विरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सलींतले तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, भागार आईबाबीन आनी कथावीन शेळयाच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपले व्हड काकुलतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात. हालेलुया. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभूंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा.
जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा परिपात आमकां एक जिव्या पुरवशाक नव्या जिवीत केल्या. हालेलुया. मोगाळ भावां भयणीनो, कार्मेलीत मेळाच्या भावानो, प्रोविन्शियल आनी सर्व सांद्यानो, हांगासर हजर आशिल्ल्या फादर वॉल्टर हाच्या कुटुंबदारांनो, सैर्या धैर्यानो, समेस्त भावा भयणीनो, एक मनीस मरण पावल्ल्या वेळार एक जागो खाली जाल्लो अनुभव आमकां जाता. तरी देव ह्या पास्कांच्या काळार तो ससनाच्या ससना खाली जायना तें आमकां ताची खात्री दिता. आज आमचो भाव सोम्या जेजूच्या विशयाक गेला, सासणाचो विशय आमी ताका मागता आनी जेजूची उतरां उडासाक हाडून आमी गावया. त्या विशयांतलीं कष्ट तेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया. कष्ट तेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया. दितलो विशेव हांव तुमकां. कष्ट तेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया. दितलो विशेव हांव तुमकां. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका सर पडोवन प्रार्थिता. तुज्या साकरा वॉल्टर ह्या आजाकाचो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फॉर्मायलाय. ताका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर.
मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततेक बासयलेल्या बागी प्रकाशांत तो आसो. ताच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावं बगार व्हरतो तो पुनर्जिवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. ताच्या अपराध आनी पथकां बोगोस आनी तो तुजें सगळें अमर जिवीत आनी सासणाचें राज जोडूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. आमी दुखेस्तां पासत मागया. हांगासर ताच्या निर्गमना मारिफात दुखेस्त जाल्लीं जायतीं आसात. देव तांकां बुजोवन दी. प्रार्थुया. काकुतीच्या बापा आनी सर्व बुजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कलतेपणी प्रार्थांव. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विळापातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतलीं थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सासणाचो विशेव बागी बरवोसो जेजो बुजो म्हणलें गीत ताचें चरणाक. मोगाळ गवळी बापांक सर करमली तांचे नावे आनी दुखेस्त कुटुंबाचे नावे आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा आंचोरे बोईसा आनितले Cingaya
așa, याजकांच्या आगमनाक मिसाक तयाराय जावन मिसाची मुस्ताकी न्हिसोवंक इगर्जेच्या दाव्या कुशीक रुखाबंदाक इगर्जेच्या दाव्या कुशीक वेचे
मोगचनो सक्कड आमी उबी रावून प्रवेश गीताक आमचे ताळे मेळोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्काच्या आशवणांत आमी आसां. ह्या आश्रवांत आमी क्रिस्ताच्या जीवनपणा विशांत नियाळोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. आमचो भाव वॉल्टर लोबो कार्मेलींत मेळाचो पर भगवंत हप्त्यान बुधवारा दीस देवादीन जालो. ताचें मरण आज दवरलां आनी आमी ताचे ते अभिमान दवरन मोग दवरन ताच्या खातीर मागोवंक तशेंच ताच्या मोगाच्यांक ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी कार्मेलीत मेळाच्या ह्या जगांक बुजोवंक हांगासर आमी हजर आसां. 78 वर्सांची ताची संवसारी जिणी, तातूंत 60 वर्सां कार्मेलीत जिणी ताची. तो क्रिस्ता बरी जावंक प्रयत्न केल्लो जियेल्लो तो
बाप्तिस्मांत क्रिस्ताच्या मरणांत दाखल जाल्लो तो ताच्या जिवनपणांत आतां तो दाखल जावंक जेजून ताका आपोवन व्हेला. जेजूच्या हातांत आमी ताका वोपसिया. तोच जिवंत क्रिस्त ताका आपणा सांगाता दवरून दी. ताका सासान विशव दिवून दी म्हणून आमचें मागणें ताचे पासून जावं दी. ताची जिणी एक परतो मिशनरी जावन आफ्रिकांत ताणें वस्तू वर्सां करचिल्या. क्रिस्ताक ताणें परगट केला. तोच क्रिस्त ताका सासान विशव दिवून दी म्हणून आमी मागतना दुखेस्त कार्मेलीत सगळ्या कुटुंबाक आमी बुजोवन पाठयता. तशेंच ताची मोगाची त्या कुटुंबाची ताची सैरीन एरिया आसात तांकांय आमी बुजोवन पाठयता. भावन भयणीनो, ह्या मिसाचें बलिदान पवते तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण देवा मुखार वळखून काळजांत तावन दूख धरन बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सर्व सांगा मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागे वचना संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. शांति ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराची पाप काढता. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमची मागणी मानून घे. तितल्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नान वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमांत आम्हा सोमेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान साकोंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलोवंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता शास्त्राच्या शासनाक. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या थाळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करन तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनबवडत्या करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मन ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकले ना. ताचे विशेंत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पसत म्हजें काळी संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोदचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका निके पिलो. ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमनार केल्ली बासावणेन तो जाणा आसलो. ताका पातळान सांडलो ना, ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताक साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसायिल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हें सुतें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार.
सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपाक. म्हजे जिणेचो फुडार आसा तुज्या हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर केदींच हालसोना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन हुमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचोनाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती. आनी तुज्या उजव्यार ससनाचें सूर. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. Alleluia, 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 alleluia. Diso aiso सर्वेस्पोरान केलो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुझे सोवे आसो. सामतेवा परमले जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी सौम्याच्या दूतान सांगिल्ले आयकोन त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोषान म्हणले बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धावों धावी गेल्यो. तेदवा एकासाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात.
वसा आनी म्हज्या भावांक गालिलेयाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियोय गेल्ल्यो पाऱ्याघरा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडिल्ल्यो संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचोन मतबऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोन एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडूक वयलो आनी तांचे करना हे बरी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्या व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले. आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतर है. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फादर वॉल्टरा बरीच उतर प्रायसो एक सासेरदोत मरणाच्या तणीर आशिल्ल्या वेळार ताचो बिस्प येवन ताका एक सवाल करी लागलो. बावा, जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीतावन पलतोडी वचोंक तुका भें दिसता गी म्हणून. तवळ त्या पिडेस्त घडीस पिडेस्त आशिल्ल्या सासेरदोतीन मरणाच्या तणीर तावन दिल्ली जबाब, बापानो, जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीतावन पलतोडी वचोंक म्हाका भें दिसना. कित्याक जेजू मोसो सोमी जावन आसा धनी जिविताच्या न्हंयच्या आलतोडीचो आनी पलतोडीचो. त्या देखून म्हाका आलतोडीतावन पलतोडी वचोंक कांय भें दिसना. बाबा भयणीनो, आज आमी हांगासर जमल्या फादर वॉल्टर डिसोजा ऑफ इन्फेंट जीजस हाच्या अंतिम संस्काराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन ताचे खातीर मागोंक हांगासर आमी आयल्या. पास्कांचो काळ हो आमकां क्रिस्तांवांक अति उत्तम काळ हो. ह्या काळार आमी ध्यान आनी मग्न दिलें जाल्यार सगळें हें आमचें जिवीत ह्या काळांत होंदोन आसा. कित्याक हें जिवीत दिवचो काळ हो जिवंतपणाचो काळ, जेजूच्या जिवंतपणांत वांटेली जावन संतोष पावचो काळ. मरण म्हणटा आसतना आमकां सोमेस्तांक एका तराचें भें दिसता आनी तें स्वाभावीक. कित्याक ह्या संवसाराक आमी आयल्या, ह्या संवसाराच्या रंगमंचार आमी आमचो खेळ खेळोन जातस हो संवसार आमी सांडून वचोंक आसा. पूण जर तर आमचो विश्वास जेजूचेर आमी दवरलो तर तो आमकां खंडीत जावन सांडून घालचो ना. कित्याक जिविताच्या वाटेर आमकां सोमकोंक आदार आनी उजवाड तो आमकां दिता. जेजून सांगिल्लीं ती उतरां जुवांच्या वांजेलांतल्या 10व्या आवस्वारांत 10व्या वळींत भोवस सलीस्तरान ही वळ आमकां उगडास दवरयेत. 10 आनी 10 10व्या आवस्वारांतली 10वी वळ, हांव ह्या संवसाराक आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, बरोन वमतोवचें जिवीत. आमचें सादांचें स्वाभावीक जिवीत तें बरोन वमतोवचें जिवीत न्हय. आमकां खुशालकाय जाय, मनोरंजन जाय, सदांचो विशय जाय, व्यायाम जाय, खाण जेवण जाय, पूण ह्या सर्व संगतींनी आमकां बरोन वमतोवचें जिवीत मेळना. थोडो वेळ तृप्ती मेळटा वय,
थोड्या दिसांची तृप्ती आनी खुशालकाय मेळटा वय, पूण बरोवन वमतोचें जिवीत खंयचें तें दिता तो जेजू मात्र आमकां. त्या आसूं देखून जेजून हें बरोवन वमतोचें जिवीत आमकां कशें दिलें ताच्या सुत्रांनी जुवांवच्या वांजेलाच्या 6व्या आवस्वरांत 50 आनी 6 वळींत जेजू कितें म्हणटा, म्हजें मांस केल्ल्या करीत आनी म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. कोण तो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय हांव जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता. पळया ह्या उतरांचो आमी जर तर महत्व समजले हांव तर आमी जाणा जातले हांव आमचें जिवीत जेजूचेर होंदोन आसचें तें जिवीत कितल्या मापान वर्तें जिवीत गे म्हणून, सदांचें जिवीत न्हय, बरोवन वमतोचें जिवीत. आनी त्याच खातीर जेजू लाजराच्या फोंडा कडेन आशिल्ल्या वेळार त्या मार्ताक बुजोवन, आज आमकां सुमेस्तांक बुजोवण जाय, त्या मार्ताक बुजोवण दिवन जेजून सांगिल्लीं उतरां, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण. जुवांवचो 11वो अध्याय 26वी ओळ. थंयसर जेजू आमकां सांगता, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण. पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, कशें बरोवन वमतोचें जिवीत जेजून सांगिल्ल्या उतरांनी आमकां कशें कळोन येता गे म्हणून. आनी जुवांवच्या 5व्या अध्यायांत 26व्या वळींत जेजू कितें सांगता, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी सांबाळटा तो ससनाक जियेतलो, तो मोराचो ना, ससनाक जियेतलो. क्रिस्तांव जिवीत काल्पनीक जिवीत न्हय, क्रिस्तांव जिवीत जेजू तें एकवटन जियोवचें जिवीत. जर तर आमी जेजू तें एकवटन जियेताव, ताचें उतर आमी आयकताव, ताचें मांस आनी रगत येवकरिस्ता मुखांत आमी सेवताव, तर आमी जेजू बरी जियोवंक शकताव आनी आमच्या जिविताक केदींकच अंत्य आसचें ना. जुवांवच्या वांजेलांतल्या 14व्या आवस्वरांतल्या 2ऱ्या वळींत जेजू कितें म्हणालो, तितले मात्र न्हय, तितले मात्र न्हय, हांव म्हज्या बापाच्या घरा येता आनी थंयसर तुमकां एक सुवात हांव तयार करतां. कित्याक म्हज्या बापायच्या घरा जायतीं कुडां आसात, नातिल्लीं तर हांव तुमकां सांगतो आसलो. आनी तुमकां सुवात तयार करन हांव येतलो आनी येवन तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो. हांव खंय आसा थंयसर तुमी आसच्याक आनी म्हज्या बापाच्या वैभवांत तुमी पात्र घेवच्याक. सगळ्या मनशाच्या चरित्रांत जेजून सांगिल्ले तसलीं उतरां कोणेंच सांगोंक नात. खंयच्याच मनशान एक उतर जेजून सांगिल्लें तसलें आनी आतां आमी नियाळ कसलें तसलें उतरां कोणेंच सांगोंक नात. जेजून मात्र ती सांगिल्लीं. कित्याक तो जावन आसा देवाचो पूत आनी देव. जेजू आमकां एक अजापकरचो व्यक्ती न्हय, एक मेस्त्री मात्र न्हय, देवाचो पूत, देवच ह्या संवसाराक देंवोन आयिल्लो. ताच्या उतरांचेर आमी बावार्थ दवरल्यार खंडीत जावन आमची ती जडाय, आमचे ते बेजाराय, आमची ती करंदाय आमी बदलून घेतल्या संतोशांत, त्या जिवंतपणांत. आनी जेजू म्हणटा ही उतरां भोवस आपुरबायेची उतरां. थोड्या आयतारा पयलें आमी हाचेर भरपूर तरान नियाळ केला. मनशा जिवीत नश्वर जिवीत आनी जेजू ताच्याच जिविता मुखांत आमकां एक आपुरबायेची वापार सांगता आनी सांगता कितें. एक गोवाचो कण धरणीर पोडान आतल्या शिवाय तो एकसुरोच उरतलो. जर तर तो गोवाचो कण धरणीर पडोन मेलो तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो, यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो. भावा भयणीनो, फादर वॉल्टर जियेलो आपणा खातीरच मात्र न्हय, तो जियेलो देवा खातीर आनी ताच्या मिसावां खातीर. आफ्रिकांत ताचें मिसाव आनी आमच्या देशांत ताचें मिसाव.
मिसांव तें कश्टाचें, मिसांव तें मागण्याचें. एक गोवाचो कण धरणीर पडोन मेल्ल्या शिवाय तो एकसुरोच उरतलो. जो आमच्या 12व्या आवस्वरांत सोवी वळ. हांव कित्याक सांगता हें? नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत हांव ह्या खोवेंताक आयलो आनी फादर वॉल्टराच्या कुडा लागींच म्हाका कूड मेळ्ळें. ग्रावंड फ्लोरांत G4 तो रावता जाल्यार हांव रावल्लो G5. एक वणंद मात्र आमकां विंगड करताली. तो कसो कण पडोन मरता गी म्हणलें हांवें आयकलां राती मोद्यानेचेर आनी दिसाचेर ताच्या पिरंगवण्या मुखांतर, ताच्या कश्टा अनवारा मुखांतर हांवें म्हज्याच कानांत आयकलें. हांव थोडे फावटी ताका मेळोंक गेल्लोय आसा. हांवें चिंतलें हो गोवाचो कोण पडोनूच आसा मातयेक आनी तो यथेश्ट फळ दिवच्या वाटेर आसा म्हूण हांव चिंतून आसलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर जमल्या वेळार आमकां आसो हो वांजेल भोस आपुरबायेचो मोरी मॅगदलेन आनी मोरी जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ल्या वेळार थंयसर तांकां एका रितीचें बें दिसलें आनी तशेंच तो फोंड रितो पळोवन तांकां एका रितीचो संतोश भोगलो. जिवीत तशेंच बियाचें, खावजेनेचें आनी संतोशाचें कित्याक जर तर आमी जेजू थंय एक जावन जियेता, जर तर आमी जेजू थंय एकपणान जियेता, मागण्याच्या बोळांत, येवकरिस्ताच्या बोळांत, देवाच्या उतरा मारिफात जेजू थंय आमी जर तर एक जाता, आमकां थंयसर देवाचें बें आसतलेंच आनी तशेंच जेजून दिवचो संतोश आमी भोगतेल्याऊंच. आज आमी हांगासर जमल्या खंडीत जावन आमकां कार्मेलीत भावांक आनी तशेंच फादर वॉल्टीच्या कुटुंबदारांक बेजाराई खंत आसा, बें आसा, तें स्वाभावीक. पास्काच्या काळार ह्या आठवड्यांत आमी नियाळ करतल्या थोड्या दिसा उपरांत एम्माऊसच्या वाटेर आसचे ते 2 जण शिस ते निराशी जावन बेजारायेन बियान खंतीन ते सोमकोन आसले. जेरुजालेमांत एम्माऊसाक ते पांय वाटेन चलोन वेताले. बेजाराई, खंत, सोलवणी आनी तांचे ते संभाशण तेंच जावन आसले. हो एक प्रोफेत आमकां साल्वार कसो दसलो, कसो कुर्सार मेलो, ताचे अंत जाले आनी आमकां कांयच बरोवस ना. या आमी जेरुजालेम सांडून या आमी एम्माऊसाक, त्या हळ्ळेक शहर सोडून हळ्ळेक या म्हूण ते भायर सरले. आनी कितें घडलें? थंयसर जेजू तांचे मोदें घुसलो. आमी केदाळा बेजारायन आसता, खंतीत आसता, सलवणी आपणायता, त्या दाळा जेजू आमकां कळीत नातिल्ले बरीच आमच्या मोदें घुसता आनी आमकां बरवशाचीं उतरां दिता. आनी ही बरवशाचीं उतरां खंयतावन येतात? जेजून ती आपुरबायेचीं उतरां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत मोइजेतावन तांकां विवरून सांगता आसतना तांकां कितें भोगलें? तांच्या काळजांत मोगाचो उजो तांकां भोगलो आनी ते तांच्या घरा लागीं पावता आसतना सांज काळोख जाल्ली आनी जेजू आपूण मुखार वेताशें गेल्लो म्हणल्यार त्या वेळार ते दोगी शेस जेजू लागीं प्रार्थना करतात. सोम्या काळोख जालो, सांज जाली, ये आमचे मोदें. आमी जेजूक स्वागत करूंक जाय आमच्या जिवितांत. काळोख जाल्ल्या वेळार, बेजाराय आसल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत कोणी आमकां सांडून गेल्ल्या वेळार, ह्या खंती आनी दुखींत आनी सलवणींत आसल्या वेळार जेजूक आमी स्वागत करूंक जाय. आनी थंयसर कितें घडलें? तो उंडो मरतस तांकां दिश्टीक पडलो तो जेजू आनी ताका पळोवन संतोशान ते उद्गारले. न्हिदोंक गेले गी तांकां न्हीद येते आसलें. 14-15 किलोमिटर चलोन आयिल्ले ते शीस तांकां पुरासण जाल्ली तरी
जेजूच्या त्या दर्शना मुखांतर तांकां मेळ्ळें तें धैर्य आनी घटाय. कितें केलें तांणी? ते तक्षणांच त्या काळक्या राती बायसन गेले एम्माऊस तावन जेरुसलेमाक बरी खबर दिवंक, बरी खबर दिवंक. हें जावंक जाय आमच्या सुमेस्त क्रिस्तांवाचो एक शेवट. आमी आमचेच खातीर जियोवचें न्ही. आमी जियोवंक जाय जेजू खातीर आनी जेजूच्या मिसावां खातीर. एक गोवाचो कण धरणीर पडोन मेल्ल्या शिवाय तो यथेश्ट फळ दिवंक शकचो ना. आमचें जिवीत म्हजे खातीरच न्ही, तें हेरां खातीर. हें चिंतप आमी मोतीन दवरलें तर जेजूची तीं उतरां सार्थक जातलीं आमच्या जिवितांत. मार्क ट्वायन एक बरयणार अशें सांगता, मरण आमकां बेश्टायता. कोण मरणाक भियेता तो सगळ्या ताच्या जिवितांत भियोनूच आसता. पूण कोण तो आपणाचें जिवीत संपूर्ण तरान जियेता ताका मरणाचें भें ना, ताका मरणाचें भें ना. भाव भयणीनो, जर तर आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितांत एक जावन आमी जियेल्या तर आमी खंयच्याकच भियेजय म्हणून ना, मरणाकी आमी भियेजय म्हणून ना. आनी तेंच आमी आज संभ्रमता. फादर वॉल्टर थंयसर पावला, जेजून तयार केल्ल्या कुडांत तो पावला. आमी वाटेरच आसां, हर एकले वाटेरच आसां. जर तर फादर वॉल्टरा बरी आमी आमच्या जिवितांत ध्यान आनी वरेसांव आनी मागण्यांत आनी येवकरिस्तांत आमी जियेल्या तर आमकांय तीच घटाय मेळटली. निमाणे घडये पर्यंत थंयसर धैर्य, शांत समाधान ताच्या मुखा म्हळ्यार आमी सकडी पळयल्ली एक साक्ष तुमकां आमी दिवयेत. भावा भयणीनो, आज आमी ताच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना देवा लागीं मागया आमचे खातीर. देवाच्या उतरां मुखांतर, पवित्र येवकरिस्तान मेळ्ळ्या बोळा मुखांतर आमी जावंक जाय ते एम्माऊसचे शिस. आमी जावंक जाय फाटीं जेरुसलेमाक वचोन, ह्या संवसाराक वचोन, आमच्या समाजेक वचोन, आमच्या कुटुंबाक वचोन थंयसर धैर्यान जेजूची बरी खबर आमी परगट करूंक जाय. कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी तो ससनाक मरासो ना. आनी जो कोण म्हजें उतर आयकता, जो कोण म्हजें रगत पियेता, जो कोण म्हजें मांस खाता, तो ससनाक म्हजे थंय जियेतलो आनी हांव ताचे थंय जियेतलो. हीं उतरां आमच्या काळजांत आसूं दीत. आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फादर वॉल्टरा खातीर मागया, आमचे खातीर मागया. देवान आमचेर वतूंक तो शिवोर धैर्याचो, शांत समाधानेचो आनी जिवंतपणाच्या कृपेचो. आमेन.
आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा तू स्वीकार कर घे बाबा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा तू स्वीकार कर म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हणून वळखूंक आनी मोगान पासारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका विधीन वाचून आमी हे बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच ती दुलोव निरापराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका जय जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बापा
क्रॉस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे वो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगात पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडताचो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे गुना जीवन कोण आम्ही बरगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ते पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान तूं वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकरा फादर वॉल्टर लोबोची काकुळट कर ताका संवसारांतले तुवें आपोवन वेलय जसो पवित्र स्थानावर जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगाती ती सोपोती बगेवन झुजे बगेवन धम दोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान तो सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनातां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा जावं तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं सर्व सुभागी पावना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बराबर सासणाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोशाक आमी पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे मोडकार. हालेलुया, हालेलुया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे आमी पाळटना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची याजक वॉल्टर लोबोची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मोर्नाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो संगात ताका फावो जावं. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवन बाप वॉल्टर लोबो हांचे पासत मागिल्ल्या आनी आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनदीक लुईस पॉल सोस हांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां सर्व कर्मेलीत कुटुंबाचे नांवे बाप वॉल्टर लोबो संगी मिशनरी जावन वावरलेले मनदीक बाप जोझफ डिसोजा श्रद्धांजली भेटयतले. जर तर तुका हे खाण रुसाना पाटी तूं इंडियाक वस. मोगाच्यानो पास्का बेस्ताच्या आनंदाच्या काळार हांगासर आज आमी आसाव फादर वॉल्टर डिसोजाच्या निर्जीव कुडी मुखार बेजारायन पूण बरवशान. वॉल्टर लोबो ताका किस्वायली मिसां गोवांत रोबो म्हणटाले. रोबो म्हणल्यार कालदो म्हूण सांगून. पूण तें ताच्या निस्वार्थी सेवे मारिफात ताणें भरती केला आनी आज ह्या शीद प्रसारा वेळी तंजानिया आमचे मिशनरी भाव तशेंच तंजानियाचे लोक ही हांगासरची विधी पळयता देखून तांकांय हांव सांगता की कुआगाना नी लाजिमा लाकिनी कुनाव मुआ. एकामेका आदेवस मागचे आमचो कायदो पूण तें दुखता आनी तोपता. मोग आसल्यार थंयसर दूख आसा. जर तर मोग ना, वळख ना, तें आमकां दुखाना. हांगासर आमी जमल्या फादर वॉल्टर लोबोच्या वळखीचे मोगाचे कुटुंबाचे आनी कर्मेलीत भाव ताचे सांगाता जियेल्ले, ताची सेवा भोगुल्ले, तशेंच ताचे सांगाता सेवा दिल्ले. फादर वॉल्टर लोबोच्या मरणाची खबर आयकलीस थोड्यांनी बरोवंक सुरू केलें. तकनातलो कार्मेलीत मिशनरी
देवादीन जालो आनी टांझानियांत हांव न्हू फादर वॉल्टर लोबोच्या मरणाक प्रतिक्रिया जावन आयकूंक मेळ्ळें निजावनी फादर लोबो देवाचो मनीस हेरांक आपलोसो जीव करसिल्लो आनी आमच्याच कार्मेलीत भावानी टांझानियांत हांव सांगलें फादर वॉल्टर लोबोचें नांव आयकलेंच लोक म्हणटा निजावनी तो एक मिशनरी मोटव्यान ताची जिवन चरित्र्या सांत आन्नाची फिरगस केलराय थंयच्या देवादीन बनिफस आनी देवादीन मेरी लोबो हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी फादर वॉल्टर लोबो 5वो मालगोडो अनुक्रमा प्रमाणे फ्रेडी आनी दुसरो मिक्की हे दोगी देवा जाण जाल्यात म्हूण हांव जाणा तिसरी जावन आसा जेस्पिन बाय चवथो जावन आसा सिरिल दट्टू 5वो फादर वॉल्टर लोबो 6वी सिस्टर शालिनी 7वो जावन आसा भाव जेरी दट्टू आनी निमानी भयण ग्रेसीबाई वॉल्टर लोबो जल्माल्लो डिसेंबराच्या 26व्या तारखेर जेजू जल्माच्या थोड्या घडयां पयले 1946 इस्वेंत 1963 17 वर्सांच्या प्रायर देवपणे पारकून केरळाच्या आल्वे सेमिनारीक तो कार्मेलीत वर्दींत भरती जाता 1966 कार्मेल वर्दींत पयली आंगोन 1969 कार्मेल वर्दींत शाश्वीत आंगोन 1972 याजकी दीक्षा होली रोजरी कॅथिड्रल कोडयाळ मंगळूर उपरांत 2 वर्सांची सेवा 73 आनी 74 वर्सां मन्युमेल केरळांत 1975 हांगासरस कार्मेल गुड्यार सेवा 1976 तावन 81 म्हणसर मैसूर पुष्पाश्रमांत वडील जावन सेवा त्या संगता आसले थंयसर त्या वेळार फादर मायकल मॉरिस आनी फादर सिरिल 82 मोटव्या आवदयेक तो शेळी गोंयांत गेलो आनी थंयसर ताका मेळ्ळें आनी एक विशेष आपोवणे टांझानिया मिसांव वचोंक अशें तो 1983 टांझानियाच्या मिसांव गांवाक पयन प्रारंभ केलें थंय गेल्या उपरांत फिरगस विकार जावन तशेंच कॉवेंताचे वडील जावन सबार रितीनी ताणें सेवा दिल्या आनी थंयचो लोक ताका आज आमी आभारी जावन आसा देव तुका सस्न विशय दिवं दी म्हूण मागता फादर वॉल्टर लोबोचे मिसांव गांवचे पयन 1983 जालें आनी हांगासर ताका वोकेशन होमांत सेंड ऑफ दिलो आनी सेंड ऑफ दितना हांव वोकेशन होमांत आसलो फादर आर्ची दुसऱ्या याजकांनी सांगलें तुमी एक धाकटो स्किट करीजे म्हणून आनी आमी थंयसर दुकोर मारचें एक प्रदर्शन करून दाखयलें आनी आमकां बारीक खुशी वॉल्टर लोबो म्हणलो एकलो आफ्रिका येता खंय आफ्रिका म्हळ्यार थंय उजवाड ना कागताल्या कांडा आनी गेल्या उपरांत फाट घेवनचें बारी अप्रूप खंय गेल्ले आनी तिशेंत एका वाटेन वचचें म्हणून आनी थंयसर हांवें पळयल्लें पयले फावटी एका पाद्रेपान रडचें फादर वॉल्टर लोबो रडटालो कित्याक ताणें ताच्या आवयन रडचें पळयलें आनी आमकां तेंच कळीत ना कित्याक रडटात म्हूण सांगून फादर वॉल्टर लोबोक हांवें वचून सांगलें फादर रडनाका आमी तुज्या फाटल्यान येता जायत म्हणलो फादर वॉल्टर लोबो कोण म्हूण गोतूना टांझानिया खंय म्हूण गोतूना पूण 10 वर्सां उपरांत हांवें थंयसर वचून पावल्लो 1983 कोडयाळ तावन बॉम्बेच्या पयनार ताचो सांगाती जावन आसलो फादर सांतुमायर आमचो फादर जॉर्ज सांतुमायरान बॉम्बे वचोंक बऱ्या बसार लग्झरी बसार कॅनरा पिंटो ट्रॅव्हल्सार बूक केल्ली टिकेट फादर वॉल्टर लोबो म्हणलो तूं काल्याक त्या बसार येताय म्हज्या सांगता ये हांवें बूक केल्या ती टिकेट कॅन्सल केली आनी फादर वॉल्टर लोबो सांगता कोडयाळ तावन बॉम्बेक दोगांनी पॉयंट धरलें बसार सोडल्यांत फादर जॉर्ज सांतुमायरान सांगलें वॉल्टी ह्या बसार आमी खंडीत बॉम्बे मिसर पावता गी म्हणून सगळ्यांनी हांगासर माती केल्या आवाज पळयतना आमी पावना म्हणून कुंदापूर पावतनाच
बस 6 म्हयने गॅरेजींत आसलेल्या बसाचे सगळे एक्झॉस्ट मार्गार पडले आनी तांकां थंयसर बसोवंक जावना. त्या बसाचे सगळे एक्झॉस्ट सिस्टम कान बसार घाले आनी पयन मुंदरसून व्हेले. तो आवाज फ्लायटाचे आवाजा बरी. बेळगांव पावतना परत्यान बस पाड जालें, गियर बॉक्स पाड ना म्हणून राती आयले रिपेरी करूंक. फादर जॉर्ज संतमायर सांगून आसा, तूं खंय येताय म्हूण गोत्ताय गी, तांजानी येताय वय पूण तूं पावचें बरी नाय म्हणून. बस इल्ले रिपेरी गेले. मुखार येताना RTOच्यांनी रावयले आनी सांगलें ह्या बसाक परमीट ना, बस मुखार वचूंक जायना. हेपटी तुमी महाराष्ट्रा रिगल्यार तांकां आमी धरचे बरी ना. त्या देखून सोमे सगळे देवा बस आमी सीज केला म्हणून. तितून लोक कंगाल जाला. फादर लोबोक तांजानिया वेची कंत न्हय, हांगासर आसात स्त्रियो आनी भुरगीं. ती ह्या राती खंय वयतलीं. दैरावन वचून ताणें RTO आनी पुलीस ऑफिसराक सांगलें, तुमी हें करचे अधिकारी जावन सारकें न्हय. हांगासर आसात भुरगीं आनी स्त्रियो आनी हांगासर आमी राणांत आले बरी आसा. तुमी आमकां देवा बस सीज केला म्हणलें तुमकां सांगूंक सुलाब, पूण आमचे आटे विटे ह्या भुरग्यांक कोण सांबाळटा. तुमी पयलें बस एरेंज करा, आमकां त्या बसार घाला, मागीर तुमी जाय जाल्यार बरी करा. फादर वॉल्टर लोबो सांगतना अर्दे मुखार दिवन सांगतना पुलिसांक काम फुटली. फोन करून मोदेन राती तांणी बसार येयलें, सकट लोकांक त्या बसार घालें आनी बस मुंदरून व्हेलें. आनी फादर जॉर्ज सांतमायर सांगता, पांत्यार आमी पावल्या बॉम्बे, थंय जावन निट्ट एअरपोर्ट आपूण व्हरून गेलो म्हणटा फादर जॉर्ज सांतमायर. फादर लोबोचे मिसांव दैराचे एक प्रामाणीक मिसांव तें स्टार्ट जाल्लें न्हय तांजानियांत, पूण ताच्या सैमतावून देवान ताका तें दिल्लें. दैरान जें कितें तो सत आनी नीत म्हणून चिंता आनी पळयता ताका तें रुजवात दिवंक कितलोय सॅक्रिफीस जाले तो करता. 17 वर्सां मिसांवांत ताणें जिवीत करसिलें आनी 1999 तो पाटींग गांवाक आयलो. आनी आयल्या उपरांत सबार जबाबदारेची कामां तांणी केल्यात. नोईज मास्टर जावन तपोवना कुशालनगर, बेंगलोर विजयनगर फिरगेचो विगार, तशेंच बेळगांवच्या लोंडांत सेवा, मैसूर पुष्पाश्रमांत आनी ध्यानवनांत, बेंगलुरू गेदलाहळ्ळी ह्या आमच्या कोवेंतांनी सेवा दिली. आनी हाच्या मोदें आमच्या प्रोविन्शलाचो पयलो कावन्सिलर जावन थोडे फावटी आमी विकार प्रोविन्शल म्हणटा तली जबाबदारी घेवन ताणें सेवा दिली. निमाणे तो गोंया वेचे पयले ह्या फावटी वडील जावन गुलबर्गा कोवेंतान ताची सेवा आनी थंयसर ताणें केल्यात व्हडलीं कामां. मोगाच्यान आज ह्या ताच्या तांजानिया तशेंच गांवच्या मिसांवांत पाठिंबो दिल्ली आसात ताच्या कुटुंबाची वर्ते हे कुटाम. फादर वॉल्टी भावाक बारीस मोगान पाठिंबो दिवन सहकार दिवन ताची पाड तपुडले आसात ताचे भाव भयणी, ताचे नीस नेव्ह्यू आनी ग्रँड नीस नेव्ह्यूज. ही सर्व हांगा दुकान आसतना पयलें हांव तांकां कार्मेलितांच्या नांवार बुजावन पाठयतां. ह्या हांचे मदें जेरिदाटू तशेंच विल्मा वनी तांणी सेवा दिल्या एका ल्हान भुरग्याची जतनी केल्ल्या बरी. हर एक दीस म्हणल्यार बरी आस्पत्रे वचून दिसाक 3-4 फावटी घरा वचून घरचें जेवण करून अन्न फोर्स करून म्हणल्यार बरी दितालीं. आनी तांच्या दुखा मदें ती संतोश पावतालीं की आपल्या भावा वॉल्टी लोबोन ताचें सगळें जिवीत हेरां खातीर करशिल्लें म्हूण सांगून. न्हय हेरां जावन शाबासकी ह्या संवसारांत, पूण लोकांची काळजां मनांत आनी जिखली ताच्या सेवे मारिफात. इंग्लिशांत एक संगणी आसा, मेल्ल्या विशयांत बरें उलयनाका, कित्याक इश्ट ते सर्व जाणांत, दुस्मानांक तें आयकूंक पसंद ना. बरें उलयनाका, इश्टांक तें गोत्त आसा, पूण दुस्मानांक तें आयकूंक पसंद ना. जर तर फादर वॉल्टराक दुस्मान आसत जाल्यार तो ताचे विशयांत फिकीर करचो मनीस न्हय. ताका दुस्मान जावं दी, इश्ट जावं दी, सगळे एकच. ताका पार्थ म्हणली ना. त्या देखून जर तर तो कॅर करना गई, तो ताका फिकीर ना गई, तर हांव ताचे विशयान सांगता की तेंच बेन आसतना. मोगाच्यान फादर वॉल्टीक
जेजूचें जिवीत आनी इगर्ज मातेची सेवा करच्या बराबर सांतांची जिणी वाचची भोवस खुशेची जावन आसली गजाल. कितलें काम आसल्यार ताणें वेचें बूक वाचचें आनी एका बुकांत वाचलें आनी एका बुकांत खंय मेळ्ळ्यार त्या बुकांत वचून सोदून थंय बरयता ह्या बुकांत अल्या पेज नंबरार अल्या आसा म्हूण सांगून. ताचे हर एक उस्वास ताणें जेजूच्या नांवान इगर्ज मातेच्या नांवान काडला. त्या देखून फादर वॉल्टराचें मिसांव विंगड न्हय, ताचें जिवीत विंगड न्हय. जें कितें वॉल्टर लोबो आमी पळयतना ताका देखताव तेंच जावन आसा ताचें मिसांव. ताचें थंय गुटमुळ्ळो कांय ना. कित्याक आमकां पक्ष जाय, आमकां हेरां जावन पाठिंबो जाय. हांव वचकत म्हाका बेंबेरान दिसता आनी एकल्यान म्हाका पाठिंबो दी जाय म्हूण सांगून. पूण फादर वॉल्टर लोबोचें व्यक्तित्व अशें आसा की पयलें तावन जाल्यार हांवें आयकल्या प्रमाणे ताका एक पार्थ म्हूण ना. मैसूर फादर मायकल मॉरिस आनी फादर सिरिल सोवे दुसऱ्या भुरग्यां सांगता खेळटाना आनी जगण पडचें. जगण पड न्हू खेळ सगळें जाल्ल्यानंत भुरगे न्हांवंक वेताना आनी कोणशाक वचून कुमसार जावचें. कुमसार जावन प्राजीत करून आनी न्हांवंक वचचें. फादर सिरिल फादर मायकल मॉरिस आनी वॉल्टर लोबो झगडचें पळयतना ताका बेजार जातालें. हे काले झगडटात पाद्रे म्हणून. मागीर तें पळोवन आकाय कितें बगता आनी वेचें कुमसार जावंक तांचे एकल्या कडेन एकटींग गेल्या उपरांत आनी एका म्हयन्यांत ताचे कडेन वचना. कित्याक म्हळ्यार प्राजीत डेपोटी सड दितालो देखून फादर सिरिल ताचे एकल्याक सोडून आनी एकल्या कडेन येतालो. तशें ह्या पाद्राबाचें जिवीत जावन आसलें अमर अकबर आंटनीचें म्हणल्यार बरी खंय. फादर मायकल मॉरिस म्हणटा वय आमी अमर अकबर आंटनी जावन आसल्या आमी झगडटल्या पूण कुमसार जावन एकामेकाचे बॉक्सांनी काणयोन आमी न्हांवन न्हिदोंक वेतल्या. कितेंच दंपूंक ना. उक्तें आमी झगडटा तें मनशा स्वभावाचें पूण आमी प्राजीत एकामेका बॉक्सांनी मागून आमी आध्यात्मीक रितीन वाडोवन सुवेता. नाही फकत जेजू विशयान ताणें वाचलां शिकला पूण ताणें तो भेटयलो मिसाचो सॅक्रिफीस ताचें बोळ जाला आनी हर एक ताची गडी हर एक काम फादर वॉल्टराची रुजवात जेजू वॉल्टर जियोची रुजवात दाखोवन दिताली. त्या देखून ताचे निमाणे इंटरव्यू तुमी आयकला जाल्यार तो अशें म्हणटा कुडीचे कश्ट आसात पूण ताचेर न्ही चड कश्ट हांवें दिवचें म्हाकाच गरज नातलें. जिविताचो अर्थ कितें? हांव मोरतां कोण ना, खंय वेतां कोण ना, हांव कोण? हाका जाप फादर वॉल्टराक मेळिल्ली आविलाच्या सांतेरेजाच्या बरोवण्यांत 3 विशय मोठव्यान हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयलें सांतेरेज म्हणटा जर तर एक भुरगो तूं कोण म्हूण विचारतना सांगता म्हाका गोत्तू ना, हांव नेना, हांव कोण म्हूण सांगून. तुजें नांव कितें? म्हाका गोत्तू ना. तुजें आवय बापूय कितें? म्हाका गोत्तू ना म्हणशा जाल्यार आमी सांगता वो तकलेन सारको ना, हो पिसो. आनी आविलाची सांतेरेज म्हणटा आमी ताचेर न्ही व्हडली पिशी. कित्याक आमी कोण म्हूण आमकां गोत्तू ना. त्या भुरग्याक जर तर आमी म्हणटा तो पिसो ताका गोत्तू ना ताची आवय बापूय, आमी ताचेर न्ही व्हडली पिशी कित्याक आमी कोण म्हूण आमकां गोत्तू ना. आनी सगळें तिणें बरयलें जावन आसा ह्या विशयान आमी कोण. आनी आमी कोण म्हूण आमी जाणा जाता जेजू क्रिस्ता मारिफात. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी त्या शब्दांतय त्या मनशांतय आमी पळयता देव कोण म्हूण सांगून. त्या देखून मागण्या विशयान जावं दी, धर्मीक बेसा विशयान जावं दी बरयतना आविलाची सांतेरेज दोतोर जावन आमकां शिकयता की सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा आमच्यात अस्तित्व विशयांत आनी अस्मिताये विशयांत शिकचें. आनी फादर वॉल्टर लोबोन निमाणे इंटरव्यून सांगलें तुमी कार्मेलीत हें शिका. हर एक आमचो उस्वास देवा थंय काडूंक शिका. आनी आमी मलगड्यांनी बाकीच्या दुरसोंचें जावन आसा हे मागनात तांणी तांचें जिवीत सारकें ना तशें आमी सांगचें सारकें न्हय. कित्याक हेरांनी आमच्या धाकटुल्या कार्मेलितांनी आमचें थंय पळयचंय कशें आमी देवा थंय जियेता, कशें देवाचो उस्वास आमचे तावन हेरांक आमच्या कुडी मारिफात पावता. मगोच्यान हें सांगलें जावन आसा गौतम बुद्धान
हर एक उस्वास जर तर आमी देवा ताई काडिनाव आमचें जिवीत व्यर्थ, तो उस्वास व्यर्थ. त्या देखून वॉल्टर लोबो न्हू वाचूना हें सगळें, पूण ताणें सांगचें सारकें जावन आसा. येवकरिस्त उपरांत आमी देवाक भोगचें जावन आसा. तस्सो पवित्र आत्मो शांती क्रिस्तान दिल्ली घेया तुमी पवित्र आत्म्याक, तांचेर उस्वास सोडलो. तस्सो उस्वास आमी घेवचो आनी तो उस्वास आमच्या कुडी मारिफात हेरांक दिवचो. हें जावन आसा आमचें मिसांव. आनी फादर वॉल्टर लोबो म्हणटा हें जावन आसा क्रिस्ती भावार्थाचें मिसांव आमकां कार्मेलीतांक दिलां, तें तुमी मुंदोरून व्हरा. कशें जेजून सांगलें की हें म्हज्या उडासा करा. फादर वॉल्टर लोबो कस्टोन मरतना थोडे तेंपा पयलें उलोवंक जाताना तो अशें सांगता की आमचें कार्मेलीताचें मिसांव हें देवाचें हाजीर पळोवन आमी बघून तें हाजीर पळोवन आमच्या उस्वासा मारिफात आमच्या कुडी मारिफात हेरांक दाखोवन दिवचें. मोगाचें हें पंथावन फादर वॉल्टर लोबोन आमकां सोडलां तें कार्मेलीतांक ताणें दिवचें आपोवन ताचें हांव शिकोवंक. दुसरें जावन आसा ताचें जिवीत सांगाता. फादर वॉल्टर लोबो पार्थ बांदून हो मुजो आनी एकलो मुजो दुस्मान म्हूण सांगचो मनीस न्ही. ताका सगळें एकच खंयी वचोन दी, ल्हानांतय व्हडांतय तो खुशाली जावन जियेतालो. आनी ताका आज जर तर एकलो ताचे थंय वप्पाता आनी ताका सपोर्ट करता, जर तर आमी दुसऱ्या फावटी तो म्हाका सपोर्ट करता म्हूण चिंताव जाल्यार तो आमकां पिशां बरी करून सोडटा. तुवें सारकें सांगलें न्ही, काल हांवें तुका सपोर्ट केला तें दुसरें. आमी सपोर्ट करचें सताक मनशांक न्हय. मोगाचें न्हू विशेश सुई जेनेरिस म्हणटा हांव, वन ऑफ इट्स कायंड हो आमचो भाव वॉल्टर. मिसांवाचें सोडया पूण खंयसर तो वेता, खंयच्या कोवेंता तो वेता, दड्डलेडा वेता, म्हाका तो दी वो दी, तो नाका वो नाका म्हण सांगना. दिल्ल्यांतय तो जियेता आनी आपणें कितें सांगूंक आसा, हांवें कितें दिवंक आसा तें दिता आपल्या सेवे मारिफात, उतरां मारिफात. मोसोर हगेन दवरून आनी एकल्या सकल घालचो मनीस तो न्हय. आनी मोगाचें मोटिवान हांव सांगता, ताणें आफ्रिकांत 17 वर्सां सेवा दिली आनी त्या 17 वर्सांनी ताणें केल्ली बायल्या मिसांवाची वर्दी लांब आसा जाल्यार हांवें पळयल्लें जावन आसा. भोंवतणीच्या ग्रामीण प्रदेशांनी दुबळ्या लोकांक, अस्क जनांगांक आपल्या निश्कळंक मोगान कितल्या एका मोगाळ बापय बरी उलोवन तांचे बरी हांव तुमचे खातीर तुम संस म्हणल्यार बरी जियेल्लो मनीस. 1983 इस्वेंत थंय गेल्लेंच पयलें पळयलें 100-200 किलोमिटर रेडियसांत एक आस्पत्र म्हणलें ना. पयलें ताणें काम घेतलें एक डिस्पेन्सरी उक्ती करचें. आतां पयशे नात पूण तो मागून सांत तेरेजान सांगिल्ल्या बरी तें काम देवाचें आनी देवच पयशे दिता आनी ताका सबार आनी कुमो केल्ली आसा. लोकांक पिवचें उदक हाडचे खातीर महिलां फाटल्यान चलोवन वचून येवचें पळोवन खंयसर उदक आसा गुड्यार थंय कालवट बांदून इंटेक बांदून थंयच्यान पायपां तावन उदक हळ्ळ्यांक हाडचें आनी सबार हळ्ळ्यांक तें पिवचें नितळ उदक ताणें उदक वचून दिलां. उदकाक लागून कश्टोवचें आडावचे खातीर त्या गांवांत उदकाच्यो टांकी बांदून थंय तावन खंयसर व्हरूंक जाय थंयसर ताणें व्हरची विलावरी केल्या. आनी हळ्ळ्यांक वचूंक रस्ते आनी नातल्ले, हळ्ळ्यांत जाल्ले गाद्याचें बेळें ताका बरें मोल मेळा जाय जाल्यार मार्केरी वरी जाय जाल्यार तें मारोग नातले वरवीं खंयसर साद आसा थंयसर ताणें मारोग करचें, सांको धाकटे सांखे बांदचे वळांक. अशें तो इंजिनियर न्हय तरी तांत्रीक शिकाप ताका नातलें तरी देवान दिल्लें देणें ताणें गळसून भोवूस नाजूकायेन संपोवन तंजानिया सरकाराचें मोन तो वडता मात्र न्हय, सरकारांत हांव ताका शाबासकी पडटा मेळटा आनी रेडिओ तंजानियांत ताची शाबासकी ताची सेवा वखाणल्या. मोगाच्या विरामाच्या वेळार ताची संवय पदां म्हणची खंयच्या कालाची पदां बाय हार्ट. आतांच्या काळार 2 लायनी म्हणचे जाल्यार एक पेपर जायचे नाजाल्यार मोबायल जायचे, पूण कितलींशीं पदां, कोंकणी पदां, गुल पदां, विल्फीची पदां फादर वॉल्टर लोबोक बाय हार्ट येतली. खंयच्या आमच्या सगळ्या वेळार थंयसर आसोंक जाय जाल्यार आमकां इल्लो संतोश जीव बरी जाय जाल्यार फादर वॉल्टर लोबो विजून करचें जावन आसा. मलगडो मनीस जावन आसलो जाल्यारय तो
भुरग्यां वटू भुरग्यां बरी जियोन आमची काळजां मनां संतोशान तो भरतालो कितेंच बे म्हूण ताका नातरलें कोणाच्याय पार्टीक सरवून तांकां संतोश करचे खातीर तो कितेंच करिनातलो आनी हेरांत हांव फुलां शेले जेले आनी शेले तो मानून घेनातलो फुलां खातीर ह्या संवसाराच्या कित्याच सर्टिफिकेट खातीर तो काम करनातलो जेजून सांगलें तुमी आयकलां जर तर तुमी लोकां तावन शाबासकी मेळचे खातीर करता जाल्यार तुमचो सगळो मेळचें आसलें तुमकां ह्याच संवसारांत मेळ्ळां आनी उपरांत तुमी आशे नाकात फादर वॉल्टर लोबो हें सगळें आशे नातलो कित्याक ताका तो जाणा आसलो तसो बरवसो न्हय ह्या संवसाराच्या बऱ्या नांवांत हांव पूण जेजू तावन निमाणें मेळच्या त्या ससनाच्या जिवितांत हांव आज आमी ताका आदाय गूड बाय म्हणटाना आदेवस मागतना खंडी जावन ताणें उलयल्लीं तीं उतरां ताणें केल्लें तें बरें काम आमचे थंय खंडीत आसा बेंबिरान ताका नातल्ली खंयसर नीत म्हूण ताका बगलें सत म्हूण आसा तें ताणें उखोवन धरलें हेरां विशीं उलोवन तांचें नांव पाड करूंक ताका वेळ नातलो वेळ मेळटना तो चापला वचून मागून भायर येवन खुशालकायेन जियेतालो मोगाच्यान सडीत सांगचें जाल्यार 3 वरां उलयत पूण म्हज्या ताच्या वैयक्तीक हांवें पळयल्या प्रमाणे थोडे विशय हांव सांगतां 1983 ताका हांवें पळयल्लें रडलें आवय रडचें पळोवन तो रडलो 2023 परत्यान तो रडलो म्हाका मिसांवाक वचोंक जाय 40 वर्सां संपतात पूण म्हाका वचोंक जायना पळया म्हाका वचोंक जाय एक फावटी मिसांवाक वचोंक आसा म्हूण रडलो दुसरे फावटीन तो रडलो म्हाका मिसांवाक वचोंक जाय पूण म्हाका वचोंक जायना म्हाका कळीत आसचे प्रमाणे 1993 ते आमकां नायरोबी केन्नी आपण व्हरूंक आयिल्ले आनी आमी तांजानिया पावलेंस एका दिसा मिसांवाच्या कोपेला वचूंक आसलें कोपेला वचूंक येतना आमचें जीप थोड्या पयस मुसीर मात येता ताचे उपरांत सोलोवंक पर्वत सोडले बरें सोडून वचूंक थंय वचून वयच्या वाटेर ह्या गाद्या मदें कतळ उदक वळतालें आमी उडोवन गेल्या फादर वॉल्टर लोबो हो सवकास देवलो आनी पळयतना तो दोनी हातांनी तें उदक नितळ केल्ले बरी करता आनी 2-3 फावटी तें उदक काडून पियेता म्हाका अजाप जालें हें कतळ उदक वो पियेता हाका पिडा येना गी सांगून हांवें कांय विचारूं ना थंय गेलें हांव दनपार जाल्लेंच जेवणाक वेळ जालो एका घरा आमकां जेवण तयार केलें आनी हांव फादर वॉल्टर लोबो जेवणाक बसल्या वेळार एका तालयेंत ह्या जेवळाचो मुद्दे हाडले आनी एका धाकट्या तोपल्यांत थोडे पियाव आनी टोमॅटोचे कुडके उपयेताले आनी काले बरें उपयेताले हांव न्हेना फादर वॉल्टर लोबो ते मुद्दे काण घेवन त्या उदकांत बुडोवन खातालो म्हाका अजाप जालें हांव नरगालो आनी नरगाल्ल्यान फादर वॉल्टर लोबो म्हाका म्हणलो जर तर तुका हें खावंक जेवंक नाका तूं फाटीं इंडियाक वच जर तर तुका हें काण रुचाना फाटीं तूं इंडियाक वच तूं आयलाय लोकां खातीर मोगाच्या थोड्याच उतरांनी ताणें म्हाका बुजोवना पूण म्हजे मुखार दवरलें तें चॅलेंज तूं आयलाय आफ्रिकांत तुजें जेवण जेवंक न्हय जें कितें तें मोगान तांच्या कश्टांनी दिल्लें स्विकार कर आनी संतोश पाव दुसऱ्या लेसांव हांवें शिकलें ताचें हांव 1994 9 मिसांवाक ताका विंचून काडलें तो गेलो पूण थोड्या दिसांनी तो फाटीं येवन दारेसलाम लागीं 1000 किलोमिटर त्या स्टेशनांत हांव येवन त्या लँड क्रुझर पिकअप ट्रकांत लोड भरून रातींच तांणी वचचें पडलें सांजेर तांणी तें पयन स्टार्ट केल्यार फांत्यार ते पावतात फाटीं ताचो ड्रायव्हर बरो आसलो फाटीं वचचें तुमी सांगून फाटीं बायसन गेले लोड आसा अर्द्या लॉरयेचो लोड धाकट्या पिकअप ट्रकांत आसा मोद्यान रात उतरली 2 वरां जाल्लेंच फादर वॉल्टर लोबो न्हिदेंतलो उठोवन ड्रायव्हरा कडेन विचारता कितें जालें कोलो आवाज गी म्हूण सांगून आनी ड्रायव्हर म्हणलो ताका गोरवां म्हणून काल जालें गोरवां वाटेर गोरवां आसलीं गोरवांक आमी मारलें म्हणून त्या लँड क्रुझर पिकअपाक मुखल्यान गार्ड म्हणून आसा हेवी ड्युटी लोंगडाचे गार्ड 8 गोरवांक मारून 8 गोरवां मेल्यांत
फाटली सगळी बॉडी आनी लोड 2 टन 2.5 टन लोड भायर उसाळला मार्गाच्या एका कुशीक आनी हे आनी एका कुशीक रानाक गेल्या पडल्यात आनी न्हिदेंतलो उठून विचारता कोलो आवाज येता गी म्हणून मोगाच्यान ताणें न्हिदचें पयना वेळार सगळो दीस तो काम करता आनी राती आमी घरा न्हिदल्या वेळार सगळी रात तो उलयता संभाशण चलता दुसरे दीस विचारल्यार काल चलताले राती कोणा कडेन उलयता विचारल्यार म्हाका सांगूंक उडास ना हांव राती उलयतना तुमी जाप दिवंक ना हांव उलयतना तुमी जाप दिवंक ना सगळें ताचें संभाशण भासाभास राती चलता पूण सकाळीं आमी उठच्या पयलें तो चपलांत आसा ताचें धैर्य बोळ जेजू जावन येता त्या जेजू सक्रामेंतांतल्या जेजू मारिफात मोगाच्यान इतलो मनीस सगळें ताचें जिवीत कामां करसूचो पूण मागण्याक जेजू सांगता ताचें काम करतना जेजूचें काम करतना त्या जेजू थंय ताची वळख ताची वळख आनी ताचो मोग तो तिर करतालो तिसरें जावन आसा आमी आयकलें शाबासकी ताका मेळ्ळी उदक हाडिल्ल्याक पूण त्याच नव्या स्टेशनांत उदक घालतना ताका ऑब्जेक्शन आयलें तांच्या जलमंडळींतवन त्या डिपार्टमेंटांतवन हें आमचें काम तुका ट्रेनींग ना तुवें करचें सारकें ना देखून तुवें काम रावय जाय म्हूण सांगून कितें जावन आसलें 4 लाख रुपय आमच्या रुपयाच्या लेखार त्या वेळार लोकांनी दी जाय आसले आनी गोवमेंटान 6 लाख दिवन ताच्या कामाक कुमो करूंक ते रावयल्ल्यान हो म्हणलो हें तुमचें काम तुमी पळया म्हूण सांगून पूण तांच्या लेखा प्रमाणे थंय उदक ना तितल्याक देखून हांव सांगता तांणी तुमचो पयसो भितर घालून ते गोवमेंटाचे 6 लाख मात करसूचे तितल्या जाताना वो लोक डीसीच्या ऑफिसाक गेलो डीसीच्या ऑफिसांत हांव त्या ऑर्डर आयलें फादर वॉल्टर लोबोक बरया तुवें जें काम मुंदरून व्हर आनी ह्या कामाक रेडिओ टांझानियान निमाणें सांगलें निजावनी एक मिशनरी लोकां खातीर सगळें जिवीत समर्पूनचो सगळें कितलें काम आसल्यार लोकांक सेमिनार दिवन बऱ्या भलायकी विशयन तांकां शिकोवन दोतोन शिकयतल्या टिचरींक तांकां ट्रेनींग करन एक लोकां मोगाळ जाल्लो फादर लोबो ताचें मिसांव सांबोवन आमचे फुडें तो गेला म्हूण आमकां बेजार पावतना पूण आमकां एका रितीन संतोश पावता देवान आमकां एक कार्मेलीत फावो केलो ह्या लोबो केल्ल्या कुटुंबांत हांव ताच्या भावांनी भयणींनी वनयेनी ताच्या निसस आनी नेव्यूस आनी ताची साखरी गेली आज आनी हांव सांगता हांव देवाक आमी अर्गां दिता असल्या आमच्या मिशनरी भावाक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या कुटुंबाक आमी सांगता हांव देव बरें करूं खंडीत जावन तो जेजू क्रिस्त तुमकां बुजोवन दी आनी भावार्थाचें धैर्य तो दिवन दी काल हांव मागण्या वेळार कितें निजावनी पावलो सांगता म्हणटाना हांवें वाचलें आपोस्तलांच्या कृत्य पुस्तकांतलें 20वा अध्याय थंयसर एफेसांत हांव पावलो म्हणटा पेंटकोस्टाच्या पयलें म्हाका जेरुसलेमाक वसाचें देखून मालगाड्यांक तो आपूण म्हणटा कोणी खंयची शिकवण तुमकां शिकयत जाल्यार जेजू क्रिस्ता बायली शिकवण शिकयत जाल्यार तांकां तुमी पातेनागात खरो भावार्थ तुमी सदांच धरा फादर वॉल्टर लोबोची निमाणी इंटरव्यू जावन आसा हीच जेजू थंय येवकारीच थंय मोग करा फोवे सभेचो इगर्जेचो मोग करा आनी आमच्या सांता भक्तांत जावन शिका कशें आमी बरे कार्मेलीत जावन शिकात जाय म्हूण सांगून त्या देखून फादर वॉल्टर लोबो तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या देखी खातीर तुज्या ह्या शिकवणे खातीर तुका तसो सरस्पर देव सर तुजी पातकां बगसून ससनाचें जिवीत फावो करून दी आनी तुवें आमच्या मुखार दवरलें पंतावन आमी स्विकार करता आनी थोड्यो संगतीपणी आमी जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता ज्या समेस्त घरच्यांक बाबा जेरीक आनी विल्मोनी एक प्रत्येक जावन देव बरें करूंक तुमी ल्हान भुरग्याची सेवा केल्ल्या बरी ताची सेवा केल्या आनी त्या बाबा मारिफात आमकां कार्मेलीत भावांक जेजूचो मोग आनी तुमचो मोग दाखयल्याक तुमकां देव बरें करूं सर ताची पातकां बोगसून दी म्हूण मागोवन सांगता म्हणया ससनसो विशय दिनका येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पांगून दी समाधान तो विशय घेवन दी आमेन. कालचेच दिसा आमी पास्क परब संभ्रमली. जेजू आमच्या सुमयान ताच्या मरणा आनी जिवनपणा मुखांतर पातकाच्या काळोखांत ससनाच्या उजवाडाक आमकां हाडून पावयलो मिस्तेर संभ्रमलो आनी ह्या मिस्तेराचो एक संकेत जावन आसा पास्काची जळची वाद. ही जेजू उजवाडाची आनी ससनीक जिविताची कुणां आमी आमच्या भावाक गौरव दाखोवन रीत दवरचे न्हू
बदलाक ह्या पास्काच्या वातीतावन वाती जळोवन सस्नीक उजवाडात येवशी पयन रस्त्या आमच्या भावाच्या कुडी सरशी दवरतले हांव नमियरलेल्या व्यक्तीन बेगीन मुखार येवन ह्या विधीन भाग घेवचें. बाप वॉल्टीच्या कुटुंबांतावन तांची धार्मीक भयण ऑर्सुलायन मेळाची सिस्टर शालिनी आनी भाव जेरी विक्टर लोबो. दय करून मुखार या. कर्मिलीत प्रांत्याक प्रतिनिधित्व करून मनदेक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा आमचे प्रोविन्शियल बाप. आमच्या प्रांत्याचे मूळ केरळाचे मंजमेल प्रॉविन्स तेंतावन सोग कर्मिलीत हांगासर पावल्यात. तांचे पैकी मलगडे याजक बाप फ्रांसीस तांणी पडली. सांत जोसे कोवेंताक प्रतिनिधित्व करून कोवेंताचे मलगडे याजक बाप ग्रेगरी डिसोजा आनी बाप मायकल मॉरिस शणय. सर्व मिशनरींचे प्रतिनिधी जावन बाप मालन रोड्रिगस. सेक्युलर कर्मिलीत संध्यांक प्रतिनिधित्व करता जेसी लोबो. बाळूक जेजू कुटुंबा तर्फेन रोज मारी. इन्फेंट जीसस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन हाचो सांदो क्लॉडियस फेरावो. इन्फेंट जीसस जेवण समितीचो सांदो सुनील डिकुन्ना. कार्मेल सोल्जर्स हाचो सांदो वॉल्टर जॉन लोबो. आतां बाप वॉल्टीच्या कुटुंबाची बोगणां मानेस्त मेल्विन रोड्रिगस उतरायतले. बाप वॉल्टर लोबो आमच्या कुटुंबान तशेंच कार्मेलीत मेळाक एक देणे जावन दिल्ल्या देण्या देवाक आमी काळजातावन अर्गां दिता. याताच्या अती पैनाक सांगात दिवन ताच्या खातीर मागोवंक मिसाच्या बलिदाना हजर आशिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून हांव तुमच्या मुखार आसां. बाब वॉल्टर लोबो आपूण एक कर्मेलीत याजक म्हूण गौरवान सांगतलो. कर्मेलीत वोट दितय आनी कर्मेलीत भावांतय ताका चड अभिमान आनी मोग. कर्मेलीत वोट दिन ताका स्विकार कर तसो मोग कर आनी सांगत दिवन सांबाळून आनी सुदारसन वेल्ल्या तांच्या वडिलांचो आनी याजक भावांचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. हांव काळजातां देव बरें करूं म्हणटा. प्रसूत प्रोविन्शियल बाप सिल्वेस्टर डिसोजा आनी सुपिरियर मेल्विन डिकुन्ना तुमी बाप वॉल्टर लोबो अस्वस्थ आसतना आनी ताच्या निमाण्या दिसांनी बऱ्यांतली बरी चिकित्सा आनी ताका एकसूरपण बगनांतल्या बरी सांगात दिवन तांणी तशेंच इतर याजक भावांनी आनी ब्रदरांनी विशेष मोग दाखयला. तुमकां काळजातां देव बरें करूं म्हणटा. राहुल आनी जॉयल हाचे सेवेक आभारी जावन आसता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाप वॉल्टर लोबो एक कार्मेलीत याजक जावंक प्रेरण जाल्ल्या देवादीन बाप बनिफास आसो मोगांच उडास काण ताका ससान विशय मागता. बाप वॉल्टराच्या मिसांव कामांत आर्थीक सहकार दिल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी ताच्या सर बेनिफॅक्टरांक देव बरें करूं म्हणटा. बाप वॉल्टर अस्वस्थ आसतना ताच्या सांगात आस्पत्रेंत रावन ताच्यो गरजो सुदारशिल्ल्या प्रत्येक जावन अंकल जेरी आनी आंटी विल्मा हाचे विशेष सेवक आमचे सगळे कुटुंब आभारी जावन आसा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागता. तशेंच अंकल लुवी आनी आंटी युना हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमकेस हात दिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सोमेस्तांक आनी ताका मेळोवन बुजोवन दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. आज हांगासर येवन बाप वॉल्टीच्या ससान विशय मागिल्ल्या आनी आमच्या कुटुंबां बुजोवन पटयल्ल्या आमच्या गवळी बापाचो उपकार बावडटा. आनी आज मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या निवृत्त बिस्प
एलोशियस पौल डिसोजा आनी ताच्या बराबर 6 भेटयल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूं. ताच्या मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्व याजकांक, धर्म भयणींक, प्रत्येक जावन अर्सुलन भयणीक आनी हांगा हजर आशिल्ल्या सोमेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाप वळटी आमच्या हर एक कुटुंबाच्या सद्यांक भोव मोग आसो. ताका संदर्भ मेळटना जाता तितल्या कुटुंबांक, वळखीच्यांक, प्रायवंतांक भेट दितलो आनी तांकां संतोश भरीत करतलो. तो एक मागण्याचो मनीस आनी गूण चिंतपाचो. तो खंय आसा थंय संभ्रमाचें वातावरण. आमचो भोव मोगाचो फादर वळटी आमच्या मदें ना, पूण आमकां दुभक्ता तरी देवाचे कुशेक कल्तिमान घालता आनी म्हणटा, ससनाचो विशय दी ताका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय आनी समाधानेन तो विशय घेवन दी. आमेन. आमच्या प्रांताचे वडील प्रोविन्शियल बाब मनदेक सिल्वेस्टर डिसोजा मोठ्यान 2 सुत्रांनी तांचो संदेश आमकां दितले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, फादर वॉल्टराच्या फळादीक जिविता खातीर आयज आमी देवाक दिन वाचता. म्हाका खासगी अनुभव आसा, कित्याक 8 म्हयने हांव ताचे बरोबर सावथ आफ्रिकेंत बरोबर जियेलां. तो म्हजो वडील आसलो. म्हणटच जायतो अनुभव म्हाका आसा, पूण वेळाक लागून हांव हें सगळें हांगा सांगिना, पूण बरोवपांतल्यान मागीर तें हांव तुमकां वांटतलों. फादर वॉल्टराक मागण्याचो खेरीत मोग आसलो आनी ह्या मोगाचो उजो ताणें आमच्याय काळजांनी पेटयलो. आमच्या प्रांतांत ही क्रिएटेड अ थर्स्ट फॉर प्रेयर. आनी ह्या ताच्या जिवितांत जायतीं बरोवपां आसात. ही रोट मेनी आर्टिकल्स ऑन प्रेयर. म्हणटच थोडींच सुमार आमी एकठांय केल्यांत आनी ह्या पुस्तकांत आमी ती उजवाडाक हाडल्यांत. थोड्योच प्रती आसात, ओन्ली फ्यू कॉपीज, थोड्यांक आमी त्यो वांटल्या. This is a token of our love from the part of the Karnataka Goa province. सावथ आफ्रिकेंत हांवें सांगलां ते भाशेन 8 म्हयने आमी बरोबर जियेल्या. थंयसर गेटी भायर आमकां वचूंक जायनासलें. इट इज व्हेरी रिस्की. क्रायम रेट इज व्हेरी हाय इन सावथ आफ्रिका. म्हणटच एंटरटेनमेंट कसलो, आमी दोगूय शॉपान वचोन जायती आयस्क्रीम हाडटाले. 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, एंड वी यूज्ड टू एन्जॉय इटींग आयस्क्रीम टुगेदर. आयज ताच्यान आयस्क्रीम खावंक जायना. बट I think he is fully satisfied. तो सारको दादोस जाला. God is his reward. God is his joy. And today he has met him face to face. सगल्यांच्या नावान आमच्या कार्मेलीत भावान एक घडलोली कविता, पोयम फादर पॉल डिसूजा, ती हांव तुमचे मुखार वाचतां. Way back in 1983, when laborers were few, courageous Father Walter went out to missions new. The lands of vast Tanzania became his mission field. For livelihood and water, people to him appealed. So well their expectations for water he fulfilled, they changed Walter to water, so much they had been thrilled. On his return to India, he left no stone unturned to know the hidden fire with which trees are burned. He shared his explorations, rekindling us all to love our holy parents till we should hear God's call. हांव म्हजें शिकप मिलान इटालियांत करून हांव सावथ आफ्रिकांत गेल्लो. म्हणटच आपापीच थोडीं इटालियन उतरां म्हाका येतालीं. आनी एक उतर म्हाका सट करून येतालें पळय तें प्रोंतो. प्रोंतो म्हणल्यार आय एम रेडी. आनी ताका तें बरें लागतालें. म्हणटच आमी भासाभास करता आसतना, फोनाचेर उलयता आसतना भेट्टांव तेन्ना तो सदांच म्हणटालो प्रोंतो. आय थिंक टुडे वेन ही हॅज एंटर्ड हेवन ही सेड दीस ऑल्सो टू द इटर्नल फादर, प्रोंतो, आय एम रेडी. बोऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा फादर वॉल्टर लोबो
तुका आमी देवाच्या गोपांत आयज समर्पितांव. टील वी मीट अगेन, आमी मेळोसोर मोगाळ कार्मेलीत भावा आनी इश्टा, आदियोस. बाप वॉल्टी या सांजुजे कोवेंताचो सांदो. या कोवेंताचे वडील मनदीक बाप मेलविन डिकुन्ना आता दिनवसनेची बोगणां उतरां रुपी गुंतून तुमचे मुखार. मोगचनो आमच्या भावा फादर वॉल्टीक अंतीम विदाई मागच्या ह्या निमाण्या घडयेनी आमी आसां. ह्या संदर्भार दिनवसनेची बोगणां उतरावंक हांव तुमचे मुखार आसा. फादर वॉल्टर एक थकानातले मिशनरी आनी ध्यानाच्या मागण्याचो आपोस्तोल म्हळ्यार सूख जावची ना. ह्या दोन संगतीच्या मोगान बरले ते तांच्या निमाण्या स्वासा पर्यंत तांचे विशीं मात्र उलयताले. कॅन्सर पिडेच्या दुखीन ते इतले वळवळतले तरी तांचें ध्यान मिसांव आनी मागण्या वयर आसलें. आदल्या मंगळारा तावन तांणी उलोवणें रावयलें आनी बुधवाराच्या सकाळीं 10 वरार तांच्या कुटुंबाची आनी आमी थोडे कार्मेलीत फ्राद थंयसर आस्पत्रेंत खटल्या लागसार आसून दैवीक काकुळतेचो तेर्स म्हणटा आसतना तांणी तांचो स्वास देवाक अर्पिलो. इतल्यार कार्मेलीत वर्दिसो आनी तंजानिया मिसावाचो सरदार चरित्रेंत लीन जालो. आज दनपारां अडज वरार बाप वॉल्टीच्या निर्जीव कुडीक अंतीम नमान पाठवून तांच्या आत्म्या पासत मागिल्ल्या आमच्या देशाच्या गवळी बाप अदीक मनादीक पिटर पॉल्स सल्डानाक आमी आमचो मान बागयता. देव बरें कर म्हणटा. आमच्या देशाचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीस लुईस पॉल्सोस हांणी तंजानियाक लागीं आसच्या सामेन मिसांव वावर सुरू केल्ल्या वेळा सुरवेच्या दिसांनी तांच्या याजकांक आमच्या कार्मेलितांनी जायतो आदार दिल्लो आसा. ह्या आमच्या मिशनरी भावाच्या मोगान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तांचे पासत मागिल्ल्या बिस्पांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आभारी जावन आसा. ह्या मिसांत आमचे संगी आसात मुन्सिंजर मॅक्सिम नरोना आमच्या देशाचे विगार जनरल, जायते फिरगच विगार, धर्मीक याजक आनी धर्मीक भयणी. तुमी तुमच्या हजरपणाद्वारे आमकां बुजवण पटयल्या. तुमकां आमचे दिनवास. आमचे संगी आमच्या प्रांताचे प्रोविन्शियल मानादीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा, तांचे सोग सलाहदार आनी जायते कार्मेलीत याजक आनी भाव आमच्या भावातें तुमकां आसच्या मोग आनी अभिमानाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाच्या श्रद्धांजली भेटयल्या बाप वॉल्टी संगी मिशनरी जावन आसल्या बाप जोसेफ डिसोजा हांचोय आमी आभार मानता. फादर वॉल्टीच्या मरणांत भाग घेवंक मंजमल प्रोविन्स तावन संगाती तेग याजक आनी एकलो ब्रदर हांगासर आयल्यात. वी हॅव विथ अस फादर फ्रँक, फादर सायमन, फादर एंटनी and brother Martin coming all the way from Manjamal from Kerala. We acknowledge your presence and we thank you for being with us as we bid adieu to Father Walter. We also thank Father Gratian Lobo, who has also come here from Kerala. So thank you, Father Gratian. आमच्या भावाच्या पिढे संदर्भी विशेष मागणी भेटयल्ल्या आमच्याच भयणी कार्मेलीत भितरल्या माद्रींचो सेक्युलर कार्मेलीत सान्यांचो आमी विशेष रितीन उपकार बावडटा. बाप वॉल्टेची लागशिल्ल्यान भोव नाजूकायेन सेवा केल्ली आनी जतन घेतली आसा आमच्या कोवेंताच्या बाप फ्रांसीस डिसोजा हांणी.
तांकां तशेंच कोवेंताच्या सर प्रादींक भावांक आनी राहुल आनी जॉयल हांकांय आमी दिनवासता. बाप वॉल्टेचें कुटुंब व्हडलें आनी दराळ. तांची भलायकी बिगडलेल्या वेळेर कुटुंबाच्या हर एकल्याक तांचे सरशी रावूंक जायनातलें पूण तांच्या सगळ्यांची जबाबदारी आपणाच्या खांदार घेवन सक्कड कुटुंबदारांचो सांगात मोग जेरी मेल्विन आनी विल्मान दिला आनी उरल्यांनी तांकां आनी हांगासर आनी ऑनलायनीचेर हजर आसच्या बाब वॉल्टेच्या सर कुटुंबदारांक कार्मेलीत कुटुंब आभारी जावन आसा. बाब वॉल्टेक वैद्यकीय सेवा दिल्ल्या फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्रेच्या डाक्टर तशेंच नर्सांचो मोर्चरी सिबंदीचो मरणाची रीत करूंक आदार दिल्ल्या जेफ्री अंडरटेकर्स कार्मेल किरण मिडियाचो गायन गावन आदार दिल्ल्या कार्मेल क्वायर पंगडाचो आनी ह्या मरणा रितीक हर रितीन सहाय दिल्ल्या सगळ्यांक एका सुत्रान हांव देबेर करूं म्हणटा आनी बाप वॉल्टेक सस्नाचो विशय मागता. सर्व याजकांनी तुमची मिसाची मुस्तायकी काडन तुमच्याच जाग्यार दवरची. बाब वॉल्टीच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस ह्याच बुधवारा 3 तारखेर संजेच्या 6 वरार दवरला. तुमी ह्या मिसान भाग घेवन आमच्या भावा पासत मागोवंक विनंती. आतां आमचे DCCचे विगार जनरल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना मरणाचेर मागणी करून बेंजार करतले. आमी सगळ्यांनी उबे रावचें. देवाच्या मागे वतालो ताच्या आदराक येया सर्वेस्वराच्या दूतानो ताका मेळोवंक येया अज्ञाताच्या स्वागत देव परमेश्वरा अधिक तो करा
ना तुम्ही दये करून एका सायडीन येवन सीधा मुखार वयचे पुणशेताच्या मदल्या दारवट्यांतल्यान आनी थंयसर पुरुषांक मेळचें. करमलीत भाव दये करून वाट सोडा. जे कोणी येदळूच दिश्ट गेल्यार तुम्ही पुणशेता भायर सिमिस्त्री सरशी वयचें. कुडास तोरा आमच्या सिमिस्त्री भितर थंयसर चडीत सुवात ना, त्या देखून कुटुंबाच्यांक आनी याजकांक मात्र भितर अवकाश आसतलो. मातयेक पावची रीत समतच तुमकां भितर वचूंक आमी अवकाश करून दितले. तुमी आदार सुंचे. मिसा उपरांत थंयसर काफे फळार आसा ती तुमी सेवची. संगतच बाप वॉल्टरच्या उगडासाक रेजिस्टर आसा. स्वयंसेवक तुमकां ते दितले. Tuka
सोमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फंडांत विश्व घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जोरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवासो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या चाकराक आमच्या कार्मेलीत भावाक आनी याज्ञिकाक फादर वॉल्टराक शांत विसो मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. देखून ताका पुनर्जीवन करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासवीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोमियाचे आधीन करूया. सोमी आपली शांती ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आतां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरचो ना. तुमचो जबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या भावाक वॉल्टराक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सोद बसायलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागिवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसोय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबा ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. सगळी आमची प्रार्थना बरोबर घालून आमच्या सर्गीच्या बापाक उलो मारूया आनी खेरीत भाशेन आमच्या संपलेल्या भावा खातीर आमी मागुया. आमच्या बाबा सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची फादर वॉल्टराची काकलूत कर. आपल्या कोडण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक
ताका मोल आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवटायलो तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सासणाचो विसो बोल पडिनो हांगसर भितर आसली सिमिस्त्रे भायर गेल्ले उपरांत मात्र भायर आसचेनी भितर येवचे एका पंथाक हांव येवन आनी एका पंथाक हांव भायर वयचें ते जर स्वयंसेवक आसा ते करून तांकां सहकार दिया
सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें